सरकार जे बहुमत आता सिद्ध केल्लें आसा नवीन सीएमाक आमी शुभेच्छा दितातच पण त्याच बरोबर गोयच्या इतिहासा भितर पहिल्याच फावटी अशें जाल्लें आहा की बहुमत फक्त 20 वर्षीच 15 अशे पद्दत जाल्लें आसा 21चे सकल हाजे पयलीं केन्नाच बहुमत सिद्ध करता आसतना 21चे सकल नंबर केन्ना आसनासलो पण पहिल्याच फावटी खाली 20 नंबर दोनूय सायडींनी आपली मेजॉरिटी प्रूव करता आसतना दाखयल्ली आसा आनी जेन्ना मॅडम गव्हर्नर जेन्ना आमचें आयकून घेता आसतना ज्या पद्दतीन आमचे कडेन उलयली अशें सगळ्यांक दिसलें की ह्या फावटी आमकां सिंगल लार्जस्ट पार्टी नात्यान पयली चान्स मेळटलो म्हणून तें अशें उलोवण्याचें दिसप की आपूण म्हणत न्ही की तुमी सारके येयल्ले आसात टायमार येयले हें जालें सगळे तुमी मेजॉरिटीन आसात सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा आपूण मानता सगळें मानून घेतलें आनी आपूण तुमकां मेळटा म्हणलें पूण लास्टाक आमकां आपोवपूच जालें ना परत अल्पमतां आसलेल्या लोकांकच आपोवप जालें अंडर द leadership of Her Excellency the Governor of Goa, the first chapter of the manipulative politics has ended and second chapter of manipulative politics have started. Governor holds a very sacred position. She is not only the constitutional head, but she also is the custodian of the constitution. I thought after her grave blunder and mistake last time, at least after my colleagues have gone there, we have given a representation, she will listen to the voices of the people and she go by the mandate of the constitution. Whatever is the manipulations, whether they have robbed, stolen the mandate, not of Congress party, but a mandate given to the people of Goa, by the people of Goa. How they will do it? By this manipulation, I don't know, but I am sure that the truth will prevail and the people's mandate given in favor of Congress will be a reality. Time has come when the single largest party has to be formed. The governor somehow has not called us, but should call us to form the lobby because the present government is a minority government. So I think we should be called first. काँग्रेसीची स्ट्रेंथ 14 वेल्यान 15 गेल्या कप चर्चिल आलेमाव has decided to stay firmly with us irrespective of what happens. आज त्यांनी ज्या पद्धतीने केला आणि तुम्ही पहिला असताना की 20 गव्हर्नरान ॲटलिस्ट काँग्रेस पक्षाक चान्स दिवपाक पयलीं कॉल करून वेदर यू आर एबल टू फॉर्म ऑर नॉट म्हणून म्हाका दिसता आणि दिस इज द सेकंड टाइम इनजस्टिस इज बीन डन. नेक्स्ट म्हणजे एक हाफ एन आवरान मोठे भाशेन राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर हे आतां तेमी 2-3 दीस दवरला आनी सगळे पळय सर्कस केला ते सर्कस चलपाना ते सर्कस कितें केलें चलपाना कित्याक तांकां खबर आहा बाबा जो पळय तांकां चलपा आशिल्लो तो मनीस गेलो तांकां चलपाना आनी हांव तुका सांगता हे आज पळय आमची हिंगा आहा 15 आहा त्या 15 जायते ट्राय केल्या पण हे 15 म्हणटे काँग्रेस आनी काँग्रेस जावपाचें ना आनी हें तुमकां कळटलें हें सर्कस दवरप तें. Why the MGP they had to speak to tell them to support shows that we were not happy that it was the majority what we were having has been taken away from us. अशें ते काही म्हाका काही दिसांनी कितें 2 वर्सां तेगे कांय जालें ना आनी हे फुडें म्हाका दिसता कितें जातलें कित्याक तेंचे कडेन पयसो ना आनी तेंचे कडेन जे आसा रीण आसा ते 14,000 कोटीचे ते कांय करूं शकना तेंचे कडेन करपाक कांय ना अशेंच फुडें वयता फुडें फुडें वयता आनी हे सगळे तरी लोक बेजार जावन तेच आमदार म्हाका दिसता परते गुंतले आनी हे वाटेच्यान मेजॉरिटी येतली आनी सरकार हे काँग्रेसी जातलें.